देशासयत गोंयांतूय नवे कोविड दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडटा। ह्या प्रमाण आटोक्यांत हाडपाक बुधवारा केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हांणी सगळ्या राज्यांचे भलायकी मंत्री आनी सचिव हांचे वांगडा व्हर्च्युअल बसका घेतली। ह्या वेळार सगळ्या राज्यांक जागृत रावपाची सुचोवणी दिल्या। लोकांनी भिवपाची गरज ना, पूण सगळ्यांनी जतनाय घेवची अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां। मजगतीं परतून फेस मास्क घालपा संबंधी विचारल्यार सध्या तरी गरज नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। कोविड केसीस देशभर वेगवेगळे वाढपाक लागलेले आसा, स्पेशली विथ द केरला। आमचे हेल्थ मिनिस्टर मनसुखभाई मांडविया हांच्यांनी आयजूच व्हर्च्युअली मिटींग ऑलरेडी सगळ्या राज्यां वांगडा घेतल्या। आमचे हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी हांच्यांनी ती मिटींग अटेंड केल्या। मिनिट्स सुद्दां म्हाजे कडेन पावतले। जी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान जी इन्स्ट्रक्शन दिल्या की आमकां अलर्ट रावपाक जाय, फ्लू क्लिनीक सगळे कडेन स्टार्ट करपाक जाय। वेगवेगळे कडेन आमच्या PHC फ्लू क्लिनीक परत सुरवात करता, ती स्टार्ट करता। आनी तशें सस्पेक्टेड केसीस जर कितें दिसता आसत जाल्यार तांकां टेस्ट करपाकूय एडवायज करता। एट प्रेजेंट जी एडवायजरी फॉलो केल्या सगळ्या लोकांनी सामकें म्हणजे आत्तां पॅनीक सिट्युएशन क्रिएट करपाची कांय गरज ना। एवरीथींग इज अंडर कंट्रोल। त्या खातीर फेस्टीव सिजन आसा, बट प्रिकॉशन्स सादारण प्रिकॉशन्स जी घेवपाक जाय ती प्रिकॉशन्स ती घेवपाची। सर पयलीं सारकी मास्क बीन घालचे पडटले? अजून तरी तशी कांय एडवायजरी येवंक ना।